नमस्कार येवकार गोवा टुनायट सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान G20 कार्यगटाच्या बसकेच्या तयारेचो घेतलो नियाळ। आयच्यान बसकांचे प्रतिनिधी येवंक सुरू। ज्येष्ठ प्रतिनिधी 16 एप्रिलासावन गोंयांत कामाक खंय 2 दिसांत तडी। साखळे पालिका जिखताच मुख्यमंत्र्याक विश्वास। विरोधक पक्षांत येता जाल्यार खंय येवकार। फोंडे उपरांत साखळे डिलिमिटेशन रिझर्वेशना आड याचिकाय हायकोर्टान मारली भायर। प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां ब्रेस्तारा दिता 71,000 अपॉइंटमेंट लेटरां। PM रोजगार मेळा सकयल नोकर भरती। वर्सभरांत 10 लाख नोकऱ्यो दिवपाचें सरकाराचें टार्गेट। फाल्यां तिसरो मेळावो। पणजे ट्रॅफिक जॅमाची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल। एक्सपर्टांक घेवन ट्रॅफिक वेवस्थापन जाग्यार घालूंक यत्न। महापालिका ट्रॅफिक पोलीस DM PWD येरादारी खातें कोर्टांत पक्षकार। G20चे निमतान पणजे भोंवतणच्या वाठारांचेर LEDचो उजवाड। 45 कोटी मोडून DB मार्ग ते मिरामार। अटल सेतूच्या पोंदा मळा ते चिमला मेरेन नव्यो लायटी। म्हयन्याक 3 लाख रुपया खंय बचत। गोंयकारांची मतां फोडूंक BJPन तयार केल्लो पक्ष RG आपाचो दावो। RGक शिवसेनेचे फंडींग। काँग्रेसीचे 2 आमदार खंय BJPचे वाटेर। साळगांव पियण निर्ला रेशमागुश उदकाक हाल। पंचांक घेवन आमदार केदार आल्तिनार PWD हेड ऑफिसांत 2 दिसां भितर इश्यू तडी। चीफ इंजिनियराचें उत्तर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान G20 कार्यगटाचे बसकेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। आज सावन प्रतिनिधी गोंयांत येवंक सुरू। ज्येष्ठ प्रतिनिधी 16 एप्रिलासावन येवंक सुरू जातले। मोपा दाबोळे विमानतळार वेलकम बूथ आसतले। चालू आशिल्ली कामां खंय 2 दिसांत तडीक लागतली। केंद्रीय आरोग्य मंत्री बसकेची यजमानकी चलयतलो। 2 देशांचे 2 मंत्री हेर देशांचे सचिव पावड्यावेले अधिकारी गोंयांत बसकेक। इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत आमी जितक्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एजन्सीज इन्वॉल्व आसात GSLC आसतली, PWD आसतले, CCP आसतले, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसतले, टुरिजम डिपार्टमेंट आसतले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक जो जो टार्गेट एक्चुअली दिल्लो आसा त्या टार्गेटा प्रमाणे तेंचें काम फाल्यां आनी परवां अशे 2 दीस मेळून सोंपता। एक्चुअल गेस्ट G20चे ऑन 16th येता। तेंची एक्चुअल मिटींग विच इज ऑन द 17th, 18th आनी 19th ह्या 3 दिसांनी G20ची एक्चुअल मिटींग आसा विच इज चेअर्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मनसुखभाई मांडवीय आनी स्टेट मिनिस्टर्स तेजे एक्चुअल येतात। आनी त्या बरोबर ऑल टुगेदर 2 कंट्रीचे मिनिस्टर्स येतात। बाकीचे सगळे तेचे सेक्रेटरीज आनी बाकीचे सगळे डेलिगेट्स आसतले। आमी एअरपोर्टाचेर म्हणजे प्रोटोकॉल कावंटर जो आसा पयलीं वेलकम कावंटर हे मोपा आनी दाबोळी हे दोनूय फाल्यांच्यान सुरवात जाता। इवन दो म्हणजे सेक्युरिटी आनी इवन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आनी हेल्थ डिपार्टमेंट्स कोवीड टेस्टिंग आनी हे सगळे जे आसा ऑलमोस्ट सुरू जातले। गोवन कल्चर म्हणजे ट्रेडिशनली ज्या पद्दतीचे वेलकम मागीर घोडेमोडणी आसतली बाकीचे सगळे गोवन कल्चर तांकां दाखोवपाचो स्पेशल प्रोग्राम्स G20च्या खातीर डिझायन केला। जो डिनराच्या वेळार तांच्या खातीर स्पेशल प्रोग्राम गोवन टोटल कल्चराचेर हाजेर डिपेंडंट आधारीत जो डिझायन केला क्युरेट केला तो जो आहा पळय हो कार्यक्रम डिस्प्ले करतले। आनी त्या खातीर आमची ऑलमोस्ट म्हणजे मागीर FDA आसतले गोवा मेडिकल कॉलेज आनी रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट सगळी अलर्ट आसात आनी सगळ्यांच्या बाबतीत सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी पास ऑन केला। आयज परत एकदा हांवें रिव्यू घेतलो थंयसर शॉर्टकमिंग्स आशिल्ली ती इन्स्ट्रक्शन कन्सर्न तांकां दिल्या।
सांखळे मतदारसंघ तसोच आपल्या फुडारपणान गोंयची वेंचणूक जिखपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे फावट खंय सांखळे पालिका जिखताच. शुक्रार मेरेन सगळ्या वॉर्डांचे उमेदवार जाहीर. फाल्यां अर्दी नांवां थारतलीं. 6 सुवातांचेर नव्या उमेदवारांचे शिनार. पालिका वेंचणुके निमतान पक्षांत येवपी विरोधकांक येवकार. मजगतीं फोंड्यां उपरांत सांखळे डिलिमिटेशन रिझर्वेशना आड याचिकाय हायकोर्टान भायर मारली. सांखळे मतदारसंघ तशेंच आपले फुडारपणा गोंय जिखपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे फावट सांखळे पालिका जिखतलोच म्हूण तयारेक लागला. बीजेपी खंय सगळ्या वॉर्डांनी कामाक लागल्या. हे फावट आपल्याचेर आनी बीजेपीचेर लोक विश्वास दवरतले म्हूण मुख्यमंत्र्याक विश्वास. पक्षांत येतल्या विरोधकांक खंय येवकार. म्हणल्या उपरांत विरोधकांचें लक्ष सांखळे म्युनिसिपालिटीचेर चड मोठ्या प्रमाणात आसा अशें एकंदर म्हाका दिसता. पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 12 वार्डांनी पूर्णता तयारी करीत आसा. म्हाका खात्री आसा हे फावटी सांखळे म्युनिसिपालिटीचे लोक भारतीय जनता पार्टीचेर आनी म्हाजेर विश्वास दवरून आमी दवरलेल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक निवडून दितले हाचो हांव विश्वास व्यक्त करता. पार्टीन जे येवपाक इच्छूक आसा त्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आमी सातत्यान पार्टीन इतक्या लोकांक घेतल्या तितून हांगासले विरोधक आयले म्हणून कितें हरकत आसा. हांव जो कोण येता तेंच्या पार्टीन आमी सातत्यान स्वागत केलां आनी म्युनिसिपालिटीच्या निमित्तान जर विरोधकूय पार्टीन आयले आसत जाल्यार तांचेंय स्वागत करता. तांकां पार्टीन घेवपा खातीर आमी तयार आसा. अर्दे उमेदवार फाल्यां मेरेन निश्चित. शुक्रार मेरेन सगळ्या उमेदवारांची नांवां जाहीर. मोस्टली आमचे 50% तरी कॅन्डिडेट जे आसा ते फाल्यां पर्यंत फायनल जातले. तांच्या नांवाची घोशणा ही फाल्यां पर्यंत आमी करतले ऑलमोस्ट. 1-2 दिसाच्या भितर 12 कॅन्डिडेट कोण कोण आसतले हे शुक्रार पर्यंत 12 कॅन्डिडेट जे आसा हे डिक्लेअर जातले. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसा गणेश तानवडे हे स्वता येतले आनी ते उरलेल्या म्हणजे सगळ्याच कॅन्डिडेटांची नांवां जी आसा ती ऑफिशियली डिक्लेअर करतले. 6 नवे उमेदवार दवरूंक खंय वाव आसा. आतां आमकां 6 नवीन कॅन्डिडेट दवरपाचो स्कोप आसा. त्या उपरांत आतां 1-2 दिसाच्या भितर टोटल पार्टी ओवरऑल डिसिजन घेतली. म्हणजे ह्या व्हडल्या येणाऱ्या दिसान काही व्हडल्यो घडामोडी जावपाची शक्यता आसा. जॉब आफ्टर ऑल पार्टी निर्णय सगळ्या बाबतीत घेवपा खातीर तयार आसा. फोंडे डिलिमिटेशन रिझर्वेशन आड याचिका कोर्टान भायर मारल्या. सांखळेचेय कोर्ट पळयतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. फोंड्या म्युनिसिपालिटीचें पिटिशन भायर मारलें ती सांखळेचें केन्ना लागतलें हांव फॉलोअप करिना केस. म्हणल्या उपरांत एकदां इलेक्शन डिक्लेअर जालें काय म्हणटा कन्सिडर करिना. सो तो डिसिजन हायकोर्टाचो आसा. हायकोर्ट निर्णय घेतलो. इतले मजगती हायकोर्टान सांखळेची डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशन आड याचिका भायर मारली. याचिकादारान घेतिल्ले हरकती प्रमाण वेंचणूक आयोगान कांय दुरुस्त्यो केल्यात तेन्ना कोर्टान मेतेर जावपा सारके भितर कांयच ना म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिद्धार्थ कांबळी. केंद्राचे नोकर भरती मिशना सकयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रेस्तारा 71,000 अपॉइंटमेंट लेटरां वाडटा. PM रोजगार मेळा सकयल नोकर भरती मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं लेटरां दितलो. वर्साक 10 लाख केंद्रीय नोकऱ्यो दिवपाचें मोदी सरकाराचें टार्गेट. हे आदीं 2 मेळाव्यांनी मेळून प्रधानमंत्र्यान ऑक्टोबरांत 75,000 आनी नोव्हेंबरांत 71,000 जॉब लेटरां वांटल्यात. पणजे आयिल्ल्या दिसा ट्रॅफिक जॅमाक लागून लोक जाम. हायकोर्टान इशूची स्वेच्छा दखल घेतली. एक्सपर्टांक बरोबर घेवन पणजे शारांतलें येरादारी वेवस्थापन जाग्यार घालूंक मेळटा काय म्हूण हायकोर्ट पळयता. हायकोर्टान महापालिका, ट्रॅफिक पुलीस, जिल्लो मॅजिस्ट्रेट, PWD आनी येरादारी खात्याक पक्षकार केल्यात. See, High Court has now today taken a suo motu cognizance of traffic problem in Panji. High Court has registered a suo motu petition and Transport Department, CCP, then PWD, all those departments have been joined as a party. Basically, the court is concerned with the traffic congestion in the city and whether some solution can be worked out based on the experts' opinion, etc. That is what the court is trying to find out. And if some solution can be found out on that front, that is the purpose of this petition. गोंयकारांची मतां फोडूंक बीजेपीन तयार केल्लो पक्ष हो आरजी. गोंयकारांक फटोवंक आरजी यशस्वी आपाचो दावो. आरजी फुडारी मनोज परब शिवसेनेच्या संपर्कांत आसा म्हूण आमी खंय आदींच सांगिल्लें. आपाचो अमीत पालेकार उलयला. गोंयांत आयिल्ल्या शिवसेना फुडाऱ्यान खंय ही गजाल जगजाहीर केल्या. आरजीक शिवसेनेचें फंडींग काँग्रेसीच्या 2 जाण खंय बीजेपीच्या वाटेर. आरजी म्हणटा पळय हे वेगळ्याच लोकांचे घोडे.
ते घोडे जे आसा पळय ते BJPनूच तयार केल्ले. खंय तरी एक समांतर डिवायड वोट करप, लोकांक डिवायड करप आनी आपले घोडे फुडें व्हरप. हाजेर जो मनीस सकाळ सान लोकांचेर ट्वीट करता तेन्ना तो मनीस मनोज बाब येस्टरडे वेन दीस स्टेटमेंट केम ताजो आवाज ना. आज दितलो हांव उलयल्या उपरांत. जेन्ना ओपनली जी लिडरशीप आसा आनी आमी म्हणटाले की शिंदेचो जो चिवटे आसा ताज्या जो टचान आशिल्लो आनी ताका जाणें फंडींग केल्ली, तांचोच लिडर जेन्ना येवन गोंयांत सांगता की RG इज इन टच विथ अस, वी हॅव सपोर्टेड RG एंड वी वील थिंक अबाउट फ्युचर विथ RG. इट स्पीक्स वॉल्युम्स अबाउट RG एंड इट्स फंडींग एंड इट्स स्टेटस एज अ पार्टी. इट इज अ डिविजीव पार्टी. तुमी जर पळयत आमी खंयचोय विशय घेतलो जाल्यार ताजेर तो टिका करता, ना की आमचे बरोबर एकठांय रावन सरकाराचेर टिका करना. आनी ही पार्टी जी आसा पळय इज हियर टू फूल गोवन्स. They are doing it. They have succeeded in doing it, but you can't fool all the people all the time. I'm sure they are getting exposed. I think the future of this party is clear. I'm sure they should merge themselves with Shinde Shivsena Gat. काँग्रेसीचे लिडरशिपे वेल्यान कोफू दोग आमदार खंय BJPन वचपाच्या वाटेर. गिरीश इज कन्फ्युज्ड. गिरीशाक म्हाका दिसता अजून एक भ्रम आसा की तो पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून, आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक भ्रम आसा की आपूण पार्टी प्रेसिडेंट काय कोण तो म्हणून. ही परिस्थिती काँग्रेसची आसा. When it comes to Congress and its leadership, first of all, तांचे 8 आमदार निवडून आयले, BJPन गेले, 2 वचपाच्या वाटेर आसा. मनोज म्हणटा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची अधिकृत भेट सोडली जाल्यार आपूण शिवसेनेच्या खंयच्या फुडाऱ्याक केन्ना मेळ्ळा तें शिवसेनेन सिद्ध करचें. तुजी इतली लायकी ना मनोज परबाक हाडपाक आनी मनोज परब वांगडा येवपाक थंय हें करपाक. आरजी इतली बेकार पडोंक ना तुज्या असल्या चिरीमिरी लिडरा कडेन थंयसर घेवन आमी वांगडा येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक ना जाल्यार तुमच्या पार्टीन सामील जावपाक. तुका जर दिसता हांव वर्षाचेर वचून मेळटा, हांव जर तुमच्या कार्यालयान वयता जाल्यार मातसो तुज्या कार्यालयान ऑफिसान जी मनशां आसा, कोण स्टाफ आसा तांकां विचार की कितले फावट हांव ऑफिसान येयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. G20चे निमतान पणजी आनी भोंवतणच्या वाठारांनी LEDचो उज वाड. 45 कोटी मोडून DB मार्ग ते मिरामार, अटल सेतूच्या पोंदा मळा ते चिमला मेरेन नव्या खांब्यां सयत LED स्ट्रीट लायटी. DB मार्गार 2004 पयले इफी वेळार घाल्ल्यो सोडियम लायटी बदलून आतां LED केल्यात. लायटीच्या खात्याचे खंय म्हयन्याक 3 लाख सालवार. पळयात रिपोर्ट. 2004 तेन्ना गोंयांत पयली इफी जाली तेन्ना सोलर वेपर ह्यो स्ट्रीट लायट घातल्यो. आतां 19 वर्सांनी त्यो लायटी बदलून LED लायट घाल्यात. पणजेचो DB मार्ग ते मिरामार ला पिंटो कॉलनीत नव्यो LED लायटी. अटल सेतूचे पोंदा, पाट्यार, चिंबला आनी बिट्टोणा नव्यो स्ट्रीट लायटी. सगळे मिळून 45 कोटीची स्ट्रीट लायटीची कामां वीज खात्यान पुराय केली. पणजे 2004 पयल्या इफीच्या वेळार घाल्ल्यो सोडियम लायटी बदलल्यो. LED लायटी घाल्ल्यान वीज खात्याचो लायटीवेलो खर्च कमी जालो. पणजे स्ट्रीट लायटीचेर म्हयन्याक 3 लाख, वर्साक 36 लाख वाचतले. ह्यो ज्यो LED लायट घाल्यात डिपार्टमेंटाक फायदो म्हणजे म्हयन्याक 3 लाख म्हणजे वर्साक 36 लॅक्साचो फायदो बिलाचेर सेव करतले. G20च्या निमतान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 45 कोटीची कामां पुराय केल्यात. पणजेच्यान साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव ओंकार पळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. संसड्यार परत परत उजो लागूंक जायना. 2 म्हयने भितर ट्रान्सफॉर्मर जाग्यार घालात म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर.
सोनसड्यावेली लिगसी वेस्ट तडीक लागली. मात दिसपट्ट्यो कोयराच्यो राशी पडटात ताचें वेवस्थापन जाय. मडगांवां दिसाक 30 लाख टन कोयर जाता. 15 टनां तोच विलो लागता. उरिल्ल्या 15 टनाच्यो राशी आनीक शेड घालून सप्टेंबर मेरेन त्यो क्लियर करात म्हूण पालिकेक कोर्टाची ऑर्डर. Sonsodo matter, the High Court has given directions to the municipality to comply with certain requirements before the monsoon, especially as regards the fire extinguishers, etc., whereby the High Court said that the incidents of fire should not be repeated again. That they have to complete somehow within a period of 30 days' time. Then the High Court has directed that transformer should be installed at this particular place because that is causing problem for this site. So 2 months' time is given to install the transformer. Thirdly, the waste which is dumped in the shed is required to be disposed by processing by the end of September. This is the third direction that is issued. Fourthly, there are directions issued to construct an additional shed for the purpose of disposal of day-to-day garbage. Fifthly, there is a direction to construct compound walls, drainage, etc. before the monsoon, so that there is no environmental damage caused or there is no nuisance caused at this site. Secondly, whatever is generated on day-to-day basis also is required to be processed, and those directions are already there. They are supposed to erect an additional shed now. That is what I have told you. And upon erection of that shed, the shed where the present dump or present garbage is lying will have to be completely cleared by September. भारतांत फक्त 2% बायलो इन्व्हेस्टर आसात, जाल्यार 11% स्टार्टअप प्रोजेक्टांनी आसात. बायलांनी सुरू केल्ल्या स्टार्टअपांचेर चर्चा, फंडींग आनी मार्गदर्शनाक पिचिंग असल्यो सगळ्यो सुविधा बायलां मेरेन पावोवंक अभिनया ही खासा कार्यावळ GCCIन घडोवन हाडली. गोवा एंजल नेटवर्काच्या बॅनरा सकयल कितलेशाच गुंतवणूकदारांनी कार्यावळींत वांटो घेतलो. Here I'm mostly investing in women-based organizations and especially with the veterinary sector, handicrafts, sustainable products, sustainable industries and software industries also. I'm not here to teach you the business but help you to scale up the businesses, existing businesses, and that is the whole reason to call the investors from different domains, from diverse backgrounds to help you and support in a big way. Because when we talk about the women in India, they constitute only 2% in the investment circle, 11% in the entire startup ecosystem. So that's a very minimal average thing which we hold in this male-dominated society. Read and understood and followed startup policy from Kerala to Karnataka to Telangana and Andhra, Gujarat, Delhi, and formulated Rajasthan startup policy. I feel the startup policy map here is totally lacking the teeth. It lacks. It is so cumbersome and it lacks execution and vision. The government of Goa, through the Department of IT, is implementing one startup scheme, which is specifically for the IT startups. So they do provide some kind of seed capital and funding. And however, we also see that. There is no sector agnostic scheme for startups, which is the much need of the hour. साळगांवच्या पिळण, निर्ला आनी रेश मागूश गांवांनी PWDच्या उदकाचो थेंब ना. पंच सरपंच शक्य जाता तशें टँकरांनी लोकांक उदक धाडटात म्हूण थळावा आमदार केदार नायक सांगतात. पंचांक घेवन आमदार पणजे आल्तिनार PWDच्या हेड ऑफिसांत पावलो. 2 दिसां भितर इशू तडीक लायता म्हूण चीफ इंजिनियरान खंय उतर दिलां. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 3 भागांत सामकेच टेल एंड आसलेल्या कारणान कांयच उदक येनासलेलें. पिलेम, निर्ला आनी रेसमागस कंटिन्यू आमचे पंचायत मेंबर, आमचे सरपंच त्रास काडीत आसा. आपल्या कडेन जाता तशें ते टँकर घालता, आपल्या कडेन जाता तशें ते सुविधा करीत आसा लोकांची. पूण हे कितले पर्यंत करतले काय म्हणून आमी आयज मेळपाक आयिल्ले. काल आमी म्हापशा WRDचे थंय गेलेले. बदामीन आमकां थंय शुअर केला की फुडल्या 8 दिसांत ते कितें रॉ वॉटराच्यो पायपलायनी बस जाल्यार ते रिस्टोर करतले म्हणून. तशेंच आयज आमी म्हापणेक मेळपाक आयिल्ले की आमच्या लोकांचे उदकाचे प्रश्न आतां केन्ना सुटका जातले काय म्हणून.
सो ते म्हाका तेंच्यांनी आतां अश्युअर केला की फुडल्या 2 दिसां भितर सगळे जे प्रश्न आहा ते जाग्यार पडटले. फक्त 1-2 दिसाक लागून आमकां जे उदकाचे थोडे त्रास लागतले ते आमचे पंचायत मेंबर आनी सरपंच आमचे कोण आसा ते सगळे वाठारांतले आपल्या कडेन जाता तशें सगळ्या कडेन वॉटर टँकरांनी उदक पावयतले. सो आतां ताका लागून सगळे आमी हांगा एकठांय जाल्या. आतां आमी सगळे आमच्या क्षेत्रान वयतले, लोकांकूय आमी कळयतले की फुडल्या 2 दिसान त्रास जावन आमकां उदकाचो शकता म्हणून. ना जाल्यार 2 दिसां भितर सगळे कितें आसा ते उदकाचे प्रश्न कितें आसा ते सुटका जाता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.